Check, test. सुरुवातीक आमी गीत गावया 823 पेज 11. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो भोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. एकचारा वरवीं समुदाय घडून येता जाल्यार सोबागेलीपण समुदायीक जिवीत फळां बरीत कोत्ता. जे पोरी कुडीची वाड जावंक सगळ्या सांद्यांची गरज पडटा, तेच पोरी एक समुदाय वाडूंक आनी चोडूंक दर एका समुदायाच्या वांगड्या बरोबर रावची आनी वावुरची गरज आसा. आयचो विशय जेसूच्या पावलांनी चलून पवित्र सोबेन सोबागेलीपण उखलून दवरया, हेंच करूंक आमकां हुस्कायता. आखी पवित्र सोबा एक कूड आनी आमी तिचे सांदे अशें बागयोन पावलू शिकयता. तर आमी सगळीं हेच पवित्र सोबेचे वांगडी कशे आमचे कार्य वळखून फावो ते मुन्यारीपण स्विकारून सांगाता वावरून ती फळां बरीत करूंक जेजूचो आदार आनी बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. आनी ह्या वेळार ह्या नोवेनांत फावो ती पोरी वांटो घेवच्याक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांची दूख धरून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोतविकार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून अंतरान उच्चारून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोरपोत वेदार दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा किरीत भाशेन लात्रेन बासलिकाची जावं बावतिस्ताची बासलिकाची इगोर्जांची सगली आवय इगोर्ज हिची आमी परब करता. तर ही परब करतना सगलीं देवाक दिन वाचून मोहिमा देवाक आमी उच्चारुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया, सोरपोत वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाचताव. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराची पाप काडटाय. आमची काकलूत कर, तो बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी मागताव तोमास दिक्रूस, जॉन आव्रेलियो गोमेस हो दिनवासनेच्या मोनान हे मीस भेटयता. पियेदाद बाप्तिस्मांव, पीटर आनी एल्विरा फेर्नांदीस, रोसालिना लोबो, क्लेमेंट डिमेलो आनी नोरोना फामिलीचे हे सगळे भाव भयणाक आमी सुर्गीची सवस्काय फावो कर म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. तूच परी आमकांय जाय तें देवा लागीं ह्या वेळार भाग्योन दायगुची विनोनेन मागुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, ह्या तुझ्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणाचो दीस वर्सान वर्स तुजे कुरपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुजे पोरजेची मागणी दोयेन आयकून घे आनी ह्या मंदिरान तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक आनी तुजी सोडवण सुबामपणान जोडूंक आमकां फावो कर. आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तो करो दिव. तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हळें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंतरोळा वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातींचेर, सगल्या रानवट जनवारांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलो. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंतरोळा वेल्या सुकण्यांचेर,
आनी प्रितुमेर जियातोल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हळें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसतीं झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवण पोसणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जानवरांक, अंतरोळा वेल्या सुकण्यांक आनी जोमदी वेल्यान सोरपोटून भोंवतोल्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावूंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमी गीत गावया. B1 पेज 21. B1. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सर्वसालो तुम्ही उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या, तूं कितलो बरो, तुजें उतर गुरबे सरो, तुजे कुशीक कालीस मोडटा, तुज्या कायद्याक दान मोल लायता. आमचे लागीं देव उलोयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सर्वसालो तुम्ही उठा, सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयजो, सर्वेस्पराक सोयजो, सर्वेस्पराक सोयजो, सर्वेस्पराक सोयजो. स्वर्ग आनी संवसार एक दीस जातले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पर म्हणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 11 शीस गालिल्याक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांय पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात त्यो सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमची पवित्र सभा हे लात्रेन बासिलिकेची परब करता. ही इगोर्ज आसा रोमांत आनी ही एक भाशेन आदली इगोर्ज. ती माय इगोर्ज आमी म्हणटाव, पाप सायबारची इगोर्ज आमी म्हणटाव. आनी एकूच एके भाशेन थोड्योच परबो आसात. चडश्यो आमी परबो करताव मनशाच्यो जावं सायबीण मायच्यो सांतांच्यो आमची परस पसून. पूण भोव थोड्यो एके वस्तूच्यो स्ट्रक्चराच्यो आमी परबो करता.
ही परब आयज आमी समोरमतना आयचो विशय आमचे परबेक एकदम बरो आसा जे आयज आमच्या नोवेनाचो विशय आसा तो जेजूच्या पावलांनी चलून सौभागिलीपणान पवित्र सोबेंत सौभागिलीपण उखलून दवरुया. एके भाशेन आमची पवित्र सभा कशी एकठांय येवन फिगर्सकारां कशी एकठांय भाग घेवन आमी आमची पवित्र सभा फुलोवया. मोगाळिस्तानो, हो विशय नियाळटना एक घडणी तुमकां सांगता. एक खंय इगोर्ज आसली आनी इगोर्जेंत थंय जाणटो पाद्री आसलो आनी ताका लागून घोड्या चड कार्यावळी थंय जायनासल्यो आनी लोक खंय जाय तो इगोर्जेंतलो उलयतालो, आमकां सदांच जाणटे पाद्री हांगा घालतात, कितें भीस्म आमचे चुरचुरे करिना, आमची इगोर सारकी मेलोली कशी, जिवाळ कांयच ना, कांयच कार्यावळी जायना, पूण दुसरे इगोर्जेंत काय बऱ्यो कार्यावळी जातात हे भाशेन उलयतालीं खंय. आनी हीच खंय खबर बिस्माक पावली आनी बिस्माक जेन्ना पावली, बिस्मान खंय रोखडेंच चिंतले नवो एक तरनो पाद्री इगोर्जेंत धाडूं आनी खंय बिस्मान तशेंच केलें, एक तरनो पाद्री खंय इगोर्जेंत धाडलो. आनी हो पाद्री खंय उमेदीन आयलो हे लोकांक आपूण एके भाशेन न्हवसरतलो, कार्यावळी करतलो आनी हे भाशेन जायते वयता ताणें सुरवात केल्यो कार्यावळी करूंक, उमेदीन बरें बरें सेरमांव दिवंक लागलो. पूण आतांय खंय लोक येना जालो. एक भाशेन लोक येना तो पळोवन खंय हे तरण्या पाद्रिगारान खंय एक साकिस्तांवांक सांगून एक एनावन्समेंट धाडलो लोकांक. कितें म्हणून, आतां तुमचे आयतारा दीस येता त्या आयताराक इगोर्जेचें मरण आसा, सांजेच्या 4 तुमी सगळीं मरणाक येयात. आनी खंय हो साकिस्तांव आख्ख्या गांवांत भोवंक लागलो कापीण घेवन आनी सगल्यांक खंय इगोर्ज मेल्या, सांजेच्या आयताराक 4 मरण आसा म्हणून ताणें सांगलें खंय. आनी लोक जेन्ना आयकलें हें आनी कितें हो नवो पाद्रिगार आयला तो पिसो जाला, सुटला मस्ता तकलेन, मुद्दम खंय पळोवंक सगळींच आयलीं. आनी त्या दिसा खंय 4 वरांचेर आयतारा दिसाक सगलो लोक, केन्नाच जावंक ना तितलो लोक खंय आयलो. आनी पळोवंक गेल्यार खंय इगोर्जे मुखार एक काशांव आसलो. आतां लोकांच्या मनांत काशावांत कोण आसा काय म्हणून दुबाव, कित्याक काशांव खंय धांपलोलो आसलो. आनी लोक चिंत्ता खंय खऱ्यांनीच हो आमचो नवो पाद्रिगार पिसो जाला. पिशा भाशेन इगोर्जेचें मरण काशावांत कितें करूंक सोदता कांय समजना जालें खंय. आनी त्या वेळार खंय पाद्रिगाराक ती रावतालीं, सगलीं पळोवंक आशेतालीं कितें करूंक सोदता हो पाद्रिगार. तेन्ना खंय पाद्रिगार दिस्तूर 4 वरांचेर आयलो खंय आनी म्हणूंक लागलो, हय काशां उगडा. आनी एक एकल्याक खंय लायन करून काशवांत एके भाशेन इगोर्जेचें मरण पळोवंक आपयलें. आनी खंय एक एकलो येवन खंय इगोर्ज ते काशवांत पळयतालीं आनी तोटाक जावन परतून वेतालीं. कितें आसलें काय तोटाक जावं के काशावांत खंय पाद्रिगारान एक आरसो घालून दवरलेलो. जीं कोण येतालीं तीं आपलेंच रूप एके भाशेन थंय काशावांत पळयतालीं. मोगाळिस्तानो, हें केल्या उपरांत पाद्रिगारान सगल्यान ही मोडें पळयल्या उपरांत, आरशाक पळयल्या उपरांत पाद्रिगारान सांगलें खंय इगोर्ज मेल्या. आनी कोण ती इगोर्ज? तुमी मेल्यात त्या पासत एक भाशेन पवित्र सभा जिवाळ ना. इगोर्ज म्हणल्यार न्हय फातरांनी बांदलोली, पूण तुमी तर एके भाशेन बागेली जायनात इगोर्जेन, जाल्यार ही इगोर्ज मेलोली जातली. तर इगोर्ज दवरलोली आसा तुमचेर. आनी तेन्ना खंय त्या लोकांचें मन उजवाडलें. मोगाळिस्तानो, हेंच कितें आयचो नियाळ, आयचें नोवेन आमकां नियाळूंक आपयता. मोगाळिस्तानो, पवित्र सभा जावन आसा आमी आनी सगळीं एकवटान येवन वावरूंक, ही पवित्र सभा जिवाळ करूंक हो आमचो उंचलो कायदो म्हूण आयज आमकां सांगता. आनी आयचें देवाचें उतर हाचे बाबतीन आमकां शिकोवणी दिता. आयचें पयलें वाचप जें आमी वाचलां, उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी थंय काय बरे भाशेन आमकां सांगलां, देवान आमकां सगल्यांक आपल्या रुपाची, आपल्या सारक्याची रचल्या, एक सारकी रचल्या. आनी जर तर आमी पळयल्यार देव एके भाशेन आदामाक पयलो रचता आनी आमी जाणाव मागीर एक रचता.
एक रोचतना कशे भाशेन रोचता न्हय दादल्याचे तकलेचे आड काडून रोचिना कित्याक गुड्या ही बायल चिंतीत हांव हाचे वयर ताचे माथ्यार बसत म्हणून न्हय म्हूण देव रोचतना बायलेक ताचे पांयाचे हाड काडून रोचिना कित्याक गुड्या दादलो आपले बायलेक पांयां तोडा दवरीत म्हूण पूण रोचता ताचे बोरीचे हाड काडून एके भाशेन एकवटान सांगात दोगांय बरोबर हें देव सांगूंक सोदता मोगाळेसान आमकां न्हय देवान रोचल्यात एकल्याक व्हडलो एकल्याक धाकटो पूण न्हय कास्त दिवन पूण सगल्याक मोगान आपल्या सारक्याची आपल्या रुपाची रोचल्या मोगाळेसान अशें आसतना सगलीं बरोबर सांगातान वावरूंक आमकां देव पयलो संदेश दिता मोगाळेसानू आयज जेन्ना ही परब समोर रमतना आयच्या दिसाक जे वाचप आसा जे कडेन आमी आयज वाचूंक ना कित्याक आमची नोवेनाची वाचपां दुसरी पूण आयच्या दिसाक भाग्योंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप आसलें जें आयज आमी सुरवातेच्याय उतरान आयकलां आनी थंय काय बरे भाशेन पवित्र सभा म्हणजे कितें तें सांगता एके भाशेन तो सोर करता एके कुडीक मस्तक जावन आसा जेजू तोकली जावन आसा जेजू आनी आमी सोगलीं जावन आसा जेजूचे सांदे जर तर आमचे बोटाक चिमटो काडीत जाल्यार आख्खे कुडीक दूख लागता तीच पुरी आमी सोगलीं एकवटान जियेता जेजूच्या सांगातान जियेता जर तर कोणाकूय कितें जालें आमचे पवित्र सोबेच्या वांगड्याक आमकां सगल्यांक दूख लागूंक जाय तर हो भावपणाचो मोगाचो एक वोट आमकां आसूंक भाग्योंत पावलो हे कोरिंताचे चिटीक बरोवन सांगता सर शेवटी आमी ह्या आयचे शुभ वर्तमानान जे आमी आयकलां जेजू धाडटा आपल्या पाटलावदाराक आपल्या शिसांक धाडटा एके भाशेन सगल्या संवसाराक वचात म्हूण वेगळोचार आसूंक नागाय तांचे मदें जायतो आसलो झगडटाले ते आपोसले आमकां दिसता गोड्या बरे आसलोले म्हणून जायते झगड्यो तांचे मदें जाताल्यो कित्याक थोडे शिकलोले आसलोले थोडे गोड्या शिकलोले नासले थोडे गरीब आसले गिरेस्त जायतो भेदभाव तांचे मदें आसलो तरी जेजूच्या मिसावांक ते एक जाले मोगाळेसानू आनी ह्याच पासत तांचे एक मन आसलें जेजूचे त्या पासत आयज गोड्या हांव आनी तूं दोगांय क्रिस्तांव आसात गोड्या तांच्यांनी चिंतलोले आमी कित्याक वचुया जेजूचो वार आमी कित्याक परगटुया गोड्या आयज हांव आनी तूं क्रिस्तांव आसपाची न्हय मोगाळेसानू वेगळें मन तरी एकवटान ते आयले जेजूचे मिसांव एकवटान ताणे फुडें व्हेले आनी त्याच पासत आयज पवित्र सभा सगल्या संवसाराक फांकलोली आसा एके भाशेनची पडलोली आसा मोगाळेसान अशें आसतना आमच्या जिविताक कसलो संदेश घेतले हांव 3 वस्तू तुमच्या मुखार दवरता आनी 3 वस्तू हांव एके भाशेन ABC हातून घालता उगडास उरूंक पयली सुवातेर पवित्र सोबेंत स्वाबगीरपणान जियेतले हांव जाल्यार हे भाशेन एकवटान जियेतले हांव जाल्यार आपस्वार्थीपण पयसावंक गरजेचें मोगाळेसानू सगल्यांक आमकां वेगवेगळे गूण दिल्यात देवान म्हाका एक गूण दिला तो म्हजेच पासत न्हय पूण पवित्र सोबे पासत वापरूंक एकदम गरजेचें जर तर तुका वाचपाचो गूण दिला जर तर तुका गायन करपाचो गूण दिला जर तर तुका काम करपाचो बेस्तें सादें तोवूय गूण मोगाळेसानू हो हे गूण जे आसात न्हय तुज्या पासत पूण पवित्र सोबे पासत आमी वापरुया आनी हे भाशेन आपस्वार्थीपणांतली पयस रावया एका भुरग्याची खबर सांगता एक ल्हान भुरगो तांचे इगोर्जेन बरो पादविगार आसलो तो तांकां शिकयतालो म्युजीक कीबोर्ड शिकयतालो आनी हो भुरगो सदांच येतालो शिंकतालो पयलो शिंकतालो आनी शिकोवंक लागून सदांच मिसाक वाजयतालो पूण थोडो शिंकलो उपरांत इगोजूच सोडून दिली कित्याक आतां तो प्रोफेशनल जालो शिकोवंक येतालो मागीर नाका मोगाळेसानू हे भाशेन जायते पावटी जाता आमच्याय जिवितांत तर आयज देव आमकां उगडास करता पयली सुवातेर आपस्वार्थेपण पयस धरून सगल्या पासत जे आमकां गूण दिल्यात ते वापरूंक कदीक करून पवित्र सोबे पासत वापरूंक वावरुया दुसरे सुवातेर बी म्हणल्यार बोगसणे दिवन मोगाळेसानू एक आमी मनशां कशीं जियेतना जायते पावटी एकामेकाची शिंगां आड्डतात कित्याक वेगवेगळे आमचे विचार वेगवेगळे आमचे मन फुडें कितें एक पावट पादविगार कितेंय म्हणटलो एक पावट तुमचेय मदें कॅटिकिस्टा मदें युथा मदें एक पावट कोण कितेंय म्हणटा
झगडी जाता. म्हाका दिसता हांव जाणा एक वस्तुरी पात कुरान तिका कितें म्हणलें इगोर्जेन पात कुरान म्हणलें म्हणून आयज पासून ती पात कूर जेन्ना मीस करता ते पात कुराच्या मिसाकूच येना, पात विगाराच्या मिसाक येता. म्हाका दिसता हें की बोगसणें न्हू. म्हाका दिसता आयज देव आमकां हें बोगसण्याचें मन आपणावन एके भाशेन लोकांक बोगसून एकामेकाक बोगसून हो सौभागिलीपण जिवंक पवित्र सभा खरी पवित्र सभा जिवंक आमकां आपयता. आनी तिसरी आनी निमाणी सुवातेर ABC म्हणल्यार चुकी पळय नासतना पूण बरें पळोवन. म्हाका दिसता सांगतात ते प्रमाणे दोन तरेची मनशां आसूंक जातात आमी. एक तर बरें आनी वायट आसा, पूण एक तरेचो मनीस आसा ताका फकत जे चुकी आसात त्योच दिश्टी पडटात. अरे आयज कोयर बरें जावंक ना, अरे आयज ताणें रिडींग कितें केलें रे, अरे आयज हें कितें सांगलें रे, अरे आयज ताणें तें कितलें. ते थोडे मनीस अशे आसा तांकां फकत चुक्यो दिश्टी पडटात, तांकां कांयच बरें दिश्टी पडना. पूण दुसरे मनीस आसात जे कोणें कितेंय बरें केलें, आयज तुवें बरें वाचलें, तुवें बरें आनी कितें केलें, साल्व बरी भाशेन केली, भुरग्यांनी बरी आंज बडीन न्हेसली. असली थोडी मनशां आसात. म्हाका दिसता हांव कसलो मनीस काय जेन्ना बरें जाता तेन्ना वाखाणटलो वो सदांच चुकी पळोवन किकोंत करतलो मनीस काय. म्हज्या जिविताचेर नियाळ करुया. मोगाळ भाव भयणी, जर तर हांव सदांच चुकी पळयतलो मनीस जाल्यार जेजू आयज आमकां बदलून बरें पळोवन एके भाशेन सौभागिलेपणान जिवंक आपयता. हेंच कितें भाग्योत दायगूण केलें तर आमकांय करूंक बाबाची कृपा ह्या नवेनान दर एकल्याक मागून घेवया. सगळीं उबी रावन आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जालेलें मुनियारपण एकमतीन फुडें व्हरूंक आनी पवित्र सभेच्या वावरान सगल्यांक सहभागेली करूंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोता तुका. पवित्र सभेन सबार मुनियारपणान आनी जबाबदारी सांबाळटल्या पाद्रींक, माद्रींक आनी लौकीक भावा भयणांक आपलें कार्य फुडें व्हरूंक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आनी बापाची कृपा मागुया. येशूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोता तुका. आख्खी पवित्र सभेन आनी खेरीत भाशेन आमच्या दोन प्रांतान पवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरूंक साबार खातीं आसात. तातूंत चलतलो पवित्र सभेचो वावर असोच नेटान आनी सहभागिलीपणान फुडें वचूंक बापाचो आशिर्वाद मागुया. येशूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोता तुका. आमी क्रिस्ती भावाटी बावतिस्मा वरवीं पवित्र सभेच्या कार्यान भागेलीं आसात. हें जेजून दिलेलें कार्य आमी दर एकल्यान वळखूंक पवित्र सभेच्या वावरान सहभागिली जावं आमकां उदार मन बापा लागीं मागुया. येशूच्या नांवान बाबा, हे मागणी कोता तुका. मोगाळ बापा, आपलेपण पयसावन बोगसणें दिवन आनी एक भाशेन बरेंपण पळोवन दुसऱ्या मदें आमची पवित्र सभा सहभागिलीपणान जिवंक आमकां तुजी कृपा दी. मागता हांव तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटून एक आमी गीत गावया. C37 पेज 44. C37.
Ikorbanki mulgi tuji Gomacho kornyo kami Utkache temi yami Jesus sane yami Jesus sane yami म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्वेस्परा तुवें हें तुजें पवित्र गोर मोहिमेन भरलें त्या दिसा आमी उगडास करता आनी आमकां तुका सदांच मानवता तसली बोली कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं आमची काळ जावपाक रुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपद वेदारांनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मनाक हें दिसतें गोर तुवें आमकां उदारपणी फावो केलें. हांगा तूं तुजी शीं चलून वेतोल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबून आसतना तुजे कुरपीचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मोदें एकवट आसचो म्हूण तुवें अगणीत साणवाईन आनी मोगान येवचिलें. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारणी कुडा दिताय आनी तो खरेपणी घडून हाडटाय. कित्याक हांगा तूं चिव्या फातरांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकांशेक प्रेतुमेचेर जेजूची गुदार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय. हे पुरी सुर्गीच्या जेरुसल्यान ती शेवटी सुपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती तुजे मोहिमेचें मंदीर तुज्या थोरपणाची आमी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातली पियात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. सगळीं गावन बाबार्थाचो गूट पुरगुटुया. सोम्या जेजू आमी ओमुंडो खाता आनी एका चितले पियेता इतले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्व धरून मेल्यात तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगा हाजीर जालोल्याक आमकां दूर एकल्याक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या बुद्धी भाग्यवन सुसे भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेधार बापा, सर्वोंदोराने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां काळयेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान त्रेगता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक आस्वती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवूत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक हांसता तोंडान आनी मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. चलत वेताना तुझ्या देगी वेल्यान आपणे दिले शिसाक सोम्या, सोडून भिवून आपली जाला जेजू फाटल्यान मारली पावला. सोडून भिवून आपली जाला जेजू फाटल्यान मारली पावला. म्हजे फाटल्यान फाटल्यान येया, म्हज्या मोगान मोगान रावा. म्हजे फाटल्यान फाटल्यान येया, देवाचे राज बांदून फुडें सोरा. सोम्याची रावून शिजोन गोवान वाडले, एकचारांची येवन जेजू कडसून शिकले. देवा म्हज्या श्रेष्ठी सोबे सांबाळले एकचारा नाते. देवा म्हज्या श्रेष्ठी सोबे सांबाळले एकचारा नाते. म्हजे फाटल्यान फाटल्यान येया, म्हज्या मोगान मोगान रावा. म्हजे फाटल्यान फाटल्यान येया, देवाचे राज बांदून फुडें सोरा.
प्रार्थूया. सुर्गीच्या बापा, पवित्र रितीने आमी तुजी भक्ती केल्या, तिचो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता. आनी तुज्या घरान तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो फळ आनी काळजाचो संतोष सदांच सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. म्हज्या मोगाळ इश्टानू, आमची पवित्र सभा जिवी आसा आनी फादरान आयज आमकां कितले गुणायेन पवित्र सभेचे जिवाळपण इस्कुटून सांगले. आसत्या तोंडान कशें ताणें आमकां ते दाखले दिले. द चर्च इज डेड, द चर्च इज डेड. पूण आमची इगरोज मरोंक ना. आमचे पाद्री मेले, एका फाटल्यान योक आनी तिसरोय मातसो आलता. यू नो, पाद्री मेले, फुडें गेले, ते आमचे आस्कारी जाले. दे डोंट डाय, they become our intercessors. Imagine them praying for us and imagine Saint Diego with us. आमी मरून वता देवाची पवित्र सभा सदांच फुलवंत. आनी आमच्या फादरान कितले जाणवायेन ह्यो वस्तू सांगल्यो. I want to tell you something beautiful. Our parish is vibrant. आनी जोरी तर आमची पवित्र सभा मेलोली, सकाळी आनी सांजे इतलो लोक इगोजेन आसो नासलो. Father has shaken us up for a reflection. I'm not saying we are the best. No, we are not the best. आनी जेजूची पवित्र सभा पर्यंत केन्नाच ओर्ता बरीत नासली, कोस्तावताली आनी कोस्तांनी ती ओर्ता बरीत आसली. The church is a mystery, and getting people to the church and filling it up is not the answer that it is the best. So आयज आमच्या पातिवान भुरगो आसा पूण खूब जाणवाय आहा तेका. फादर एल्स्टन प्रोफेसर ऑफ सेमिनरी आनी शिकपाचो प्रिफेक्ट. You know, he organizes the studies of the seminary in Saligaon. आमी आयज ताका दिनवास दिवया. आनी आयचो दीस ताका व्हरता बरीच जालो, कित्याक आमचो विशय इगोजेचेर आसलो. फादर एल्स्टन, आमचे दिनवास तुका. आमची भुरगीं, द कॅटेकेटिकल एसोसिएशन एंड लेजियो मारिये, यू आर द बेस्ट. आमचे फिगोर्जेन आमचे कॅटेकेटिकल ग्रुप इज द बेस्ट. हांव म्हणना दुसरे, वी डोंट काउंट, but they are lively. And it is the biggest association of our parish. Salam tumka. Aaj tumi bore bashin gayona kelin. Borein disle. I think so far today's your singing was the best. Tomorrow it can be better. You know, best, I don't know. More best. Thank you so much. Toshe Legio Maria, thank you for the work that you do. You are the strength of our parish to make it beautiful. थोडी जाणां हान, कोणी हुस्को घेतात, भार घेतात, जाय तें बरें करतात, आनी सायबीन मागीर तुमकां केन्नाच सांगची ना. येस, आमचो मुखेल यादनीक आयज आमचे मदें आसा. ताका आमी फुडाराक बरो येश आवडयता. आनी ताणेन दुसरे सुवातेर वचून अशीच उर्बा हाडची म्हूण आमचो हुस्को. मिसा उपरांत म्हज्या इश्टानू, सदांचे भाशेन इल्ल्यो वस्तू ठिकाणार घालुया. आवर चर्च इज अ वेरी वेरी क्लीन चर्च. कीप इट क्लीन एंड कीप इट ग्रीन. कीप इट नायस. सदांच सांगता, जायतो लोक असो असो येता. काल फोर मीस कवर जाता थंय हा सकाळीं. जायते जाण दिल्लीचे
भितर येयल्यात. तेणी भायल्यान पळयलां, भितरल्यान येवंक सोदतात. पळयलें, देखलें आनी गेलेत. I don't say it's a tourist place, but व्हडोन येतात भितर because it is clean, because it is good, and everyone likes things that are clean and beautiful. So आमची इग्रोज नितळ दवरुया. हावजी हावजी हा म्हणून सांगून ना, ती हा दिसाच्या दिसा बरी जायत वेता. Many people take part. आनी आमचे मदें जायतीं येवंक सोदतात, पूण तांकां दुसरें काम हा. Anyway, we shall take it ahead and enjoy the fun of having a housie. सदांच आसतली. फाल्यां दुसरो जोमो आमचो आनी हो जोमो म्हजे इश्टानू फाल्यां जायते जोमे हाय. फाल्यां उजो पवित्र आत्म्यांचो. बरें करुया. The first one is church choir. Second one, charismatic group. Third one, altar service. Fourth one, parish youth. फाल्यां उजो मागण्यांचो आनी गायनांचो आनी जेजूक वाखाणणेंचो करुया. Come in numbers. May God bless us. And Saint Daigo intercede for us. इश्टानू, ह्या मनशाची वळख घेवपाक आमी एक पुस्तक बरयलां. आनी तुमच्या हातींनी आमचे भाव आनी भयणां PPCची तुमच्या घरा हाडून पावयतले. There is something nice. जोरी तो तेची आमकां वळख ना, तेचो आमकां मोग आसचो ना. So please accept this as a supplement to prerna on the feast day. बेसां पडू, फादर लागच्यान आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमची सोव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोकार.
घेऊन दायगो आमचे पासत विनंती कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुरगीच्या बापा, तुवें बाबार्थ्याचो उसवाड आनी आत्म्याचो गोडी तुझ्या शिळ्या कुत्रांत चोरूंक आनी देखीन चलोवंक बाग्योन दायगोक तुजे पवित्र सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विणोनेन ताणें उतरांत शिकयलोलो तो बाबार सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलोली ती सुरगीची वाट दवरूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थाय.